एक डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा तो प्रोसेसा प्रमाणे आमचे कॅन्डिडेट फायनल जाले. सो स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ती कमिटी बसता आणि त्या कॅन्डिडेटाच्या संदर्भातले एक कॅन्डिडेट एक मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर वर अर्द वर डिस्कशन जाता त्या कॅन्डिडेटाचे बद्दल हे सगळे. आणि तो एक प्रोसेस परतून एकदा आमी तो सुरू केला म्हणजे फाटल्या अनेक वर्सांचो तो एक सिस्टम आसा ते तातूनच. आणि ही लोकशाही पद्दतीन भितर लोकांक जाय आणि त्याच बरोबर ताजे सगळे लोकसंपर्क ताजो जिखपाची क्षमता, हिज कॅपेबिलिटी मागीर ताजी हें तुगेले अनुभव फाटलो एक्सपिरियन्स हे सगळे पळोवन ताजेर पक्षाची लॉयल्टी हे सगळें विचारधारा हे सगळें फुडें व्हरता ते पळोवन मागीर कॅन्डिडेट सिलेक्ट करता. दुसरे लिस्टाचे मिटींग जी आसा ती आमची फाल्यां जातली आणि भौतेक फाल्यां किंवा परवा मॅक्स टू मॅक्स परवा आमची लिस्ट आसा क्लियर जातली. तुमचे नवे फेसीस खूब आसा तांकां टायम पावतलो हो? हय, कारण पार्टी ऑर्गनायज्ड पार्टी आसा, पार्टी घराघरान पाविल्ली आसा. माननीय नरेंद्र मोदींजीचे विचार, तांचे स्वप्नां आणि भारताक म्हणजे ह्या देशाक एक उच्च लेवलाचेर व्हरपा खातीर तांचें जें काम जें चालू आसा तें सगळे लोकांक खबर आसा. हें इलेक्शन तशेंच आसा आणि त्या इलेक्शनाच्या हातून भितर लोकल बॉडी घट जातनाच एक लॉयल पक्षनिश्ठ आणि त्या जिखपाची क्षमता आणि त्या खातीर आमदार मंत्री आमचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते पासून सगळ्या विचारांक घेऊनच हे सगळें जी लिस्ट येयल्या पळय तितून खुबशे न्यू फेसीस जाल्या म्हणजे पन्ने जे आशिल्ले पळय ते सगळे मॅक्झिमम चडशे कोणूच ना पळयत. नाही, एक असं कितें की खुबशे गजाली पन्न्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा. म्हणजे मतदारसंघान तेन्ना हाजो अर्थ असो न्ही की तांकां कोणाक डावरला, कारण ते हाका लागून रिजर्वेशनाच्या पॅटर्नान लागून काही प्रमाणान कॅन्डिडेट खंय खंय बदलल्या. पण त्याय बरोबर ज्या जाग्याचेर तो कॅन्डिडेट आमकां दिवंक मेळटा त्या जाग्याचेर आमी कॅन्डिडेट दिल्या. आतां सगळ्या हातून भितर फॉर्च्युनेटली म्हणे किंवा ह्या हातून भितर नवीन कॅन्डिडेटी आसा तांकां एक वाव मेळ्ळो, ऑटोमॅटिकली मेळ्ळो. अलायन्साक कितें जागे सोडल्या? अलायन्साक आमी सांगलें न्ही 3 सिटां जी आसा ती सिटां तांकां आमी ऑलरेडी दिल्लीं आसा आणि 2 मडकयच्या हातून आणि 1 मांद्रे मतदारसंघान. आणि त्या मतदारसंघातले ताजेर तो तांचो विचार आसा तो एक अप एंड डावन कितें आसा तो आमकां फायनल जातलो. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो फाटल्या दिसांनी जेन्ना काँग्रेसाक वयतालो तेन्ना काँग्रेस वॉज सेयिंग दॅट दे डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज देयर स्ट्रॅटेजी. दे हॅव ऑलरेडी अनाउन्स ते अजुनूय अनाउन्स करपाचें उरलें. तांचे स्ट्रॅटेजीचेर हांव उलोवपी कोण न्ही. आमची स्ट्रॅटेजी जी आसा ती आमची ट्रान्सपरंट आसा. आमी लोकां फुडें ओपनली गेल्ले आसा, लोकांतल्यान गेल्ले आसा आणि लोकांक जाय म्हणजे ते कार्यकर्ते जे वावुरपी आसा तांच्या वावुरपीच्या माध्यमांतल्यान गेल्ले आसा. सगळ्यो गजाल्यो 100% आमकांय जाय अश्यो जायना आणि सगळ्यो गजाल्यो लोकांक जाय अश्योय बी जायना. पण तरी आसतना 100% न्याय दिवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा तो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. ऑपोजिशन म्हणटा तुम्ही स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा थंय तुमचे इंटरफिरन्स आहा म्हणटा म्हणून तांकां इतलो कमी वेळ मेळ्ळा म्हणटा ते, कारण नरेंद्र मोदीची विजीट बी सारकी सांबाळून हें सगळें डिक्लेअर जालां अशें म्हणटात ते ऑपोजिशनांनी फाटल्या उलयतात तांच्यांनी फाटले 20-25 वर्सांचो इतिहास जर काडून पळया म्हूण सांग ताणें कितें दिवे लायल्ले ते लोकांक खबर आसा. त्या खातीर आयज काँग्रेसीक दारान सुद्दां कित्याक उबो करून घेनात तर बिहाराक खंय तांची स्थिती कितें जाल्ली आसा? 6 लाडू धाडले आमी तांकां कळ्ळें न्ही. ही सगळी स्थिती देशभर तांची जाल्ली आसा. त्या फाटल्या अनेक वर्सां केल्लें तें तांची कर्मां. अजुनूय हांव स्टँड बाय माय वर्ड माय स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ चायल्डिश स्टेटमेंट. ऑपोजिशन एकटे येयले तर स्पेसिफिक फरक नंबर पडटा. 1 अनेक गजाल म्हणपाक आतां 50 सिटां म्हणजे 3 तुमी एअरलायन्साक दिता आनी ते 47 अनेक जाग्यांनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसताले सपोर्टेड ते आमकां सपोर्ट करतात. ते तुम्ही स्ट्रॅटेजीचो पार्ट आसा. सगळें मागीर कुर्तोरी जो इंडिपेंडंट एमएलए आमी सगळेच गजाली 50ची सिटां लढटले अशें ना. पण कुर्तोरी जो नांव घेवन सांगना ती स्ट्रॅटेजीचो भाग सगळेच हांव सांगतलो. ऑपोजिशन एकटे येयले तर फरक पडटलो? अजिबात ना, अजिबात ना. ते खंय आयले ना तर ते बिहारय एकठांय आयले, ते आनी बाकीचे देशांतले अनेक भागांनी तशें एकठांय आयले. पण बरें केल्ल्याचें फळ सदांच बरें मेळटा. 50 seats, you talk about clean sweep, okay then.
सांगलें न्ही हांवें कारण भारतीय जनता पार्टीचो स्ट्रायक रेट हो भोवमता कडेनच वतलो आनी आसाय बी आनी त्या खातीर तांच्यांनी केल्ली कामां आतां पर्यंत केल्ली कामां हें सगळ्या लोकां फुडें वतलें. आनी एक विशय म्हणटात पळय तो आमी पळयला की इतलीं वर्सां झेडपी इलेक्शन्स म्हणल्यार